10 ऑगस्टाची आख्या गोंयांत पंचायतीची इलेक्शन जाली आनी आयज 12 तारीख आनी आयज कावंटींग स्टार्ट जावचें आसा। तशेंच हांगासर मडगांव सावथ गोवा कलेक्टरेट तशेंच पर्रीकर स्टेडियमार कावंटींग जातली। कावंटींग बॅलेट पेपराचेर इलेक्शन जालें सो बॅलेट पेपर कावंटींग जातलें आनी हांगासर सगळी तयारी जाल्ली आसा। सालसेत एरियान 33 विलेज पंचायत आसात। तशेंच जेन्ना नॉमिनेशन घेवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना गव्हर्मेंटान 3 आरो नॉमिनेट केल्ले। एक आरोक 11 पंचायती अश्यो घातलेल्यो। तर आतां सावथ गोवा कलेक्टरेट आरो 1 आनी आरो 2च्यो 11 पंचायती आनी तशेंच 11 पंचायती 22 पंचायतीचे इलेक्शन सावथ गोवा कलेक्टरान जातलें। जाल्यार 11 पंचायतीच्यो आरो 3च्यो उरतात ताचें कावंटींग पर्रीकर स्टेडियमार नावेली जातली। टोटल 830 आनी 100 कॅन्डिडेट सालसेतीन इलेक्शनाक उबे आसले। आरो 1च्यो 11 पंचायती अश्यो आसात। नुवे विलेज पंचायत तातूंत 11 वॉर्ड आसात आनी 34 कॅन्डिडेट्स आनी कॉन्टेस्ट केल्ले। बेर्ना विलेज पंचायत हातूंत 9 वॉर्ड आसात आनी 27 कॅन्डिडेटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। नागवा विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात जाल्यार 16 जाणांनी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले आनी तातूंत वॉर्ड नंबर 2 दिलेश्वर नायक हो अनओपोज इलेक्ट जाल्लो। बेतालपाती विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 20 कॅन्डिडेटांनी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। माजोड्डा उत्तोड्डा कालाता हातूंत हे पंचायतीन 9 वॉर्ड आसात आनी 35 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। लोतोली पंचायत हातूंत 9 वॉर्ड आसात आनी 30 आनी 5 कॅन्डिडेटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। कामोली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 22 कॅन्डिडेटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। तशेंच राया विलेज पंचायतीन 11 वॉर्ड आसात आनी 40 आनी 8 कॅन्डिडेटांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। सेरावली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 20 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। सेरावली विलेज पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 5 अंजेला दोरादो इन अनओपोज इलेक्ट जाल्ली। कोलवा विलेज पंचायतीत 9 वॉर्ड आसात आनी 26 कॅन्डिडेटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। तशेंच बेनावली विलेज पंचायत हातूंत 11 वॉर्ड आसात आनी 33 कॅन्डिडेट्सांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। जाल्यार वॉर्ड नंबर 8 झेवियर फेर्नांडीस हो अनओपोज इलेक्ट जाल्लो। रिटर्निंग ऑफिसर 2 हाच्यो 11 पंचायती अश्यो आसात आनी तातूंत जे वॉर्ड्स आनी कॅन्डिडेट्स हाचे डिटेल्स आतां हांव सांगता। आरो 2चे पंचायत अश्यो आसात आनी हाचें कावंटींग हांगा सावथ गोवा कलेक्टरान जातलें। डुमडावळ दवली हातूंत 9 वॉर्ड आसात आनी 32 कॉन्टेस्टंटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। दवली दिकारपाली हातूंत 11 वॉर्ड आसात आनी 42 कॉन्टेस्टंटांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। आके बायशो हातूंत 9 वॉर्ड आसात जाल्यार तातूंत 33 कॅन्डिडेट्सांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। चिंचिणी देवसा हातूंत 39 वॉर्ड्स आसात चिंचिणी देवसा हातूंत 11 वॉर्ड आसात आनी 39 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। ओल्ली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 20 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। कारमोडा विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 20 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। कावेलोसी विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 21 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। धर्मापूर शिर्ली हातूंत 7 वॉर्ड आसात आनी 16 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। नावेली विलेज पंचायतीन 11 वॉर्ड आसात आनी 32 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलां। तेलावली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 18 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। हातूंत तेलावली विलेज पंचायतीन वॉर्ड नंबर 2 अमिरा जे बारेटो ही अनओपोज इलेक्ट जाल्या। तशेंच 11वी पंचायत वार्का हातूंत 9 वॉर्ड आसात आनी 35 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस। आरो 3 हाच्यो विलेज पंचायती अश्यो आसात पूण हाचें कावंटींग नावेली पर्रीकर स्टेडियमार जातलें आनी कांय वेळान आतां तें स्टार्ट जातलें। ताच्यो विलेज पंचायती अश्यो आसात। कुर्तोरी विलेज पंचायत हातूंत 11 वॉर्ड आसात आनी 38 कॅन्डिडेट्सांनी कॉन्टेस्ट केल्ले। राशोल विलेज पंचायतीन 5 वॉर्ड आसात आनी 14 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले। म्हाकाजाना विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 16 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले।
जाल्यार वॉर्ड नंबर 6 ऑफ म्हाकाजाना विलेज पंचायत मिशेल डिसोजा ही अनअपोज इलेक्ट जाल्ली. गिर्दोली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 23 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. पारोडा विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात, 23 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. पारोडा विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात जाल्यार आनी 22 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. जाल्यार सारजोरा विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 19 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. वेली विलेज पंचायतीन 9 वॉर्ड आसात आनी 28 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. आनी वेली वॉर्ड नंबर 6 सायमन फेर्नांदीस हो अनअपोज्ड इलेक्ट जावन ऑलरेडी पंच डिक्लेअर जाल्लो आसा. अंबेली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 13 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. जाल्यार अंबेली विलेज पंचायतीच्या वॉर्ड 7 जोस्पिन रॉक फेर्नांदीस ही अनअपोज इलेक्ट जाल्या. जाल्यार वॉर्ड नंबर 5 मोनिका गोन्साल्वीस ही अंबेलीची पंच म्हूण इलेक्ट जाल्ली आसा. असोलना विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 17 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. चांदोर विलेज पंचायतीन चांदोर कवोली विलेज पंचायतीन 7 वॉर्ड आसात आनी 13 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. पूण चांदोर कवोली विलेज पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 4 एस्टेफिनो डायस अनअपोज इलेक्ट जाला. वॉर्ड नंबर 5 मारिया सिक्वेरा मिनेझीस ही अनअपोज इलेक्ट जाल्या. वॉर्ड नंबर 6 हिपोलितो डायस ही 3 जाण चांदोर कावोली हे विलेज पंचायतीचे पंच म्हणून इलेक्ट जाल्यात, ऑलरेडी इलेक्ट जाल्यात. सांजे एरियल विलेज पंचायतीन 11 वॉर्ड आसात आनी 32 जाणांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. आतां कांय वेळा भितर हांगासर ग्रावंड फ्लोरार सावथ गोवा कलेक्टरेटच्या हांगा 22 पंचायतीचे इलेक्शनाचे कावंटींग जातलें आनी 11 विलेज पंचायती ज्यो R3च्यो आसात ताचे नावेली पर्रीकर स्टेडियमार कावंटींग जातलें. आमी आसा मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम नावेली हांगासर. आतां थोड्याच वेळांनी 11 पंचायतीचे कावंटींग जावपाचें आसा. तातूंत आसा असोलना, अंबेली, चांदोर, कुर्तोरीम, गिर्दोलीम, म्हाकाजान, परोडा, राशोल, सांजेजे आरियल, सारजोरा आनी वेलीम. टोटल हे 78 वॉर्ड जाता. ऑलरेडी 7 जे आसा ते अनअपोज आयिल्ले कडेन आसा.